गोयच्या ट्रॅव्हल अँड टुरिझम संघटनेच्या म्हणण्याप्रमाणे टॅक्सीवाल्यांच्या संपान गोयचे नाव पेड्ड्यार केले। स्पीड गव्हर्नराचो आदेश सुप्रीम कोर्टाचो, ताका लागून संप करप चुकीचे। दुसऱ्या वटेन काळ्या हळडुळ्या टॅक्सीवाले जीटीडीसी अध्यक्ष निलेश काब्रालाच्या हस्तक्षेपाचेर चाळवले। विमानतळाचेरय वातावरण तापले। शुक्रार सावन चडशे टॅक्सीवाले संपार, मात पर्यटनाचेर तांच्या संपाचो व्हडलोसो परिणाम जाल्लो ना म्हूण गोयच्या ट्रॅव्हल अँड टुरिझम संघटनेन कळयला। ह्या संपान गोयचे नाव मात इबाडला। I would say it is the immediate. There's no effect right now. Okay. Especially in the long run, it is going to create a negative impact because these strikes are happening too often, and travelers should have the confidence. टॅक्सी ऑपरेटरांचो संपच चुकीचो, कारण स्पीड गव्हर्नर बसोवपाचो आदेश सुप्रीम कोर्टांतल्यान आयला म्हूण सावयो मासायस उलयला। टॅक्सीवाल्यांचो संप आसतना दाबोळा एअरपोर्टावेल्यान सर्व्हिस दिवपी येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांकडे वाद घातिल्ल्यान निलेश काब्राल आनी टॅक्सीवाल्यांचे मातशे पेटले। तुम्ही कित्याक कोणाला मागीर गव्हर्नमेंटान सांगलें की सायडीन चालू केलें पण आमकां ब्लेम करनाका। बरें म्हजो जीटीसी चेअरमॅन आमी चालू केलें की एप बसोवपाचें, तेणी रिक्वेस्ट केलें आमी करता। बरें तुमकां सगळी सुविधा दिता गव्हर्नमेंट, पूण जेन्ना गव्हर्नमेंटाक तुमचो सपोर्ट जाय जाल्यार जर ते करूंक शकना जाल्यार गव्हर्नमेंटान तेजें कितें आयकपाक जाय। जाल्यार सायडीचो कावंटर आमी चालू करता। जाल्यार म्हाका टॅक्सीवाले सांगता की आमी भिता ते फोडटले आनी फोडला कितें जालें, हांव पयशे दिता सांगलें। कोण फोडा वयल्यान वायट टॅक्सी म्हणटा की आमी कोणाक लो एंड ऑर्डर घेयना, दोनूय कॉन्ट्रडिक्ट करता। सो एक कॉन्ट्रडिक्शन नाका म्हणून स्वता आज येयला आनी म्हाका दिसता आज हांव रिपोर्ट जो आसा हांव पर्सनली घेतलो आनी सरकाराक सांगलो। आय विल बी इन्सिस्टिंग that taxi business should be open for everybody and not stick to this if these people don't fall in line today, and either I'll go on what is to be done. ती खूब सांगू हांव निलेश काब्रालूय सांगूंक सोदता गव्हर्नमेंटाक सीएमान एकूच ताका तेच्या कुशीक काडचो, सीएमान स्वता तेजेर लक्ष घालचो। आज हांगा एअरपोर्ट मध्ये जायते टॅक्सी इश्यू आसलेले, कोण इश्यू सॉल्व केले म्हटल्यार आमचे लोकल एमएलए कालूस जो माविना हांव म्हणटा गव्हर्नमेंटान कसले बरो एक राजकारणी बरो शिक्षीत मनीस आसा माविना सारको आनी कोणूय बरे पॉलिटिशियन तांकां मदीं घेवचो आनी इश्यू सॉल्व करचो। आम्ही आज सर्व्हिस कित्याक प्रोवायड करता बिकॉज खंय तरी आमची गोंयची इमेज आमची गोंयची आयडेंटिटी पिड्ड्यार जावपाक जायना, आमची तोखणाय जावंक जाय। पूण आज ह्या भशेन तुवें हांवें ओला हाडटलो उबेर हाडटलो हे धमकी दिता आमकां चवण घालपाची भाशा करता, ते करूप न्ही रिक्वेस्ट करता। Yesterday the experienced we have been improved in our service, and today we have put placards. We are having separate buses to Kandoli, to Kalangut, to Panjim, South Goa also, and everything is under control now. कदंबानूय एअरपोर्टावेल्यान सर्व्हिस दिली। And KTC is there to provide services. Only my request एक विनंती करता सगळे टॅक्सीकारांक की बाबा तुमची स्ट्राईक विड्रॉ कर, आमचे गोंयचे नाव पिड्यार करपा नाका। लोकां इन्फ्लुएन्स डोंट पुट द पीपल इन इनकन्विनियन्स। आमचे नाव पिड्यार जाता, प्लीज नॉट स्पॉइल गोवाज नेम। We are only helping you temporarily, but then the issue is yours. Regarding speed governance, these are Supreme Court directives that we cannot do anything. So I am with them on the issue of permits. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। फुडल्या 9 म्हयन्यांत उक्त्यार टॉयलेटीक वचपा पासत गोंयाक मुक्ती मेळटली। केंद्रीय शार उदरगत मंत्री हरदीप पुरीन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ऑक्टोबर 2018 मेरेन गोंयच्या सगळ्या घरांनी टॉयलेट आसतले। 100% उक्त्यार टॉयलेटीक वचप बंद जातले म्हण मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय मंत्रालयाक म्हायती दिल्या। गोंयांत नळ नाशिल्ल्या सुमार 4000 घरांक नळाची कनेक्शनां दिवंक सरकार यत्न करतलो। Because Goa is one state which has made very impressive strides in solid waste management, and I thought it only appropriate that this star rating protocol is launched from Goa rather than any other place. Star rating protocol, and I'm hoping that the Chief Minister is on record. He told us, and I have no doubt whatsoever, Goa will be able to declare 100% ODF, open defecation free, by October this year, 2018. फामिलीतली झगडी, प्रॉपर्टीचे वाद असल्या कारणाक लागून सुमार 409 घरांक नळाची कनेक्शनां मेळिल्ली ना। In many respects, Goa is doing very well. For instance, in the area of affordable housing, I think the gap which I was told is very low.
5,000 or so, and I was told earlier, even before the meeting, that after some technical issues are resolved, the state can well before 2019, you can declare full delivery on that scheme. Equally, the Amrit scheme, if I remember offhand, the utilization of funds, etc., is very good. The number of water taps still to be installed is only some small figure, like 409. Now, which again, the Honorable Chief Minister said that may be due to some disputes in those particular things. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष खुटवळकार. फातोड्ड्या बड्ड्या एका जुगाराच्या अड्ड्यार फातोड्ड्या पोलिसांनी शेनवारा दनपारां रेड मारून 6 जाणांक रेड हँडेड अटक केली. तातूंतले 3 जाण कॉलेज स्टुडंट. ह्या जुगाराच्या अड्ड्यार मटको, फुटबॉल आणि क्रिकेट मॅचींची बॅटिंग तशेंच ऑनलायन गेमी चलताल्यो. पुलिसांनी 3 लॅपटॉप, कंप्युटर, मोबायला बरोबर जुगाराचे सामानय ताब्यात घेतला. Reliable information that students are gambling in one house. Students are coming for gambling in one house, and laptops, computers are used for gambling activities. And students are not attending schools or colleges. Accordingly, on receipt of the said information, we read it, and we found 3 college students. 3 college students among 6 arrested. So also betting ISL and also we are finding whether we are involved in betting activities with the documents and the laptop. We will verify all the laptops and investigate on that and also whether we are involved in betting and other activities. Did you find anybody? Yes, this student, 3 students we found. 3 college students we found along with the owner and other persons. We found betting and also using gambling activities, doing gambling activities. While we have conducted the raid and we have caught them red-handed. घेऊया कमर्शियल ब्रेक.